विकसित भारता खातीर आध्यात्म राष्ट्रसेवा विकास एकठांय जाय प्रधानमंत्र्याची गोंयकारांक नव सुत्री पर्तगाळी मठाच्या कार्याची तोखणाय गोंयचे आपल्या जिणेंत व्हड महत्व म्हणटा मोदी। प्रधानमंत्री मोदी धर्मपुत्र श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीन दिली प्रधानमंत्र्याक उपाधी। पर्तगाळी 77 फूट उंच श्रीराम देवाच्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्री हस्तुकी अनावरण। 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो पड्डो पडलो। थायलंडातल्या अ युजफुल घोस्ट या चित्रपटान इफ्फीचो समारोप। केंद्रीय मंत्री फिल्म स्टार हाजीर। मुळगावात 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत 2 20 वर्सांचे तरणाटे आत्ताक सोंपले। एकटो गंभीर जखमी। महाराष्ट्राच्या उदकांत 2 गोंयचे नुस्तेमारी ट्रॉलर जप्त। सुत्रांचे माहिती प्रमाण जप्त केल्ल्या मदलो एक ट्रॉलर गोंयच्या एका आमदाराचो। पब्लिक स्ट्रीट लायटीची बिलां आता सामान्य गिरायकाच्या बिलांत। चीफ इंजिनियर म्हणटा फाटली 3 वर्सां हीच प्रक्रिया सुरू आसा। थायलंडात पुराची स्थिती लोकांचे हाल आता मेरेन 145 जणांक मरण आयल्याची मेळटा माहिती। दिल्ली पुलीस क्रायम ब्रांच आणि तेलंगणा अँटी नार्कोटिक्स ब्युरोची व्हडली कारवाय। 12 करोडाकय चड मोलाचो ड्रग्स केलो जप्त। 40 वयर विदेशी अटक। श्रीलंकेत चक्रीवादळाक लागून हाहाकार। 56 लोक सोंपले, 21 बेपत्ता। भारतात तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि दक्षिण आंध्र प्रदेशात व्हडलो पावस पडपाची आयएमडीन दिल्या शिटकावणी। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन 4 आणि 5 डिसेंबराक येतले भारतात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्र्याची घेतले भेट।